प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो चवथो आविस्वर वोड 26 ते 34 पर्यंत 26 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. आनीकूय ताणें म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतांत बीं वोगता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा उस्तुंगी फळां दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणोस आनी शेकी कोणसांक गुळगुळीत गोठो. आनी शेत पिकतूच लुवणी पावली म्हणून रोखडोच तो विळो लायता. अशें देवाचें राज. सांसवाच्या बियाची वोपार. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वोपार घालून तें चित्रावया. सांसवाचो कोण जमनीर झोंपताना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस सुपुरलो. पूण ओंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता. आनी ताका येद्यो व्हडल्यो कांद्यो फुट्टात की वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोडा आसरो घेवंक मेळटा. त्या सांसवाच्या कोण्या पोरी देवाचें राज. तांच्यान आयकून घेवं येता तसल्या सोबार वपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वपारी शिवाय तांचे कडेन उलय नासलो, पूण कुशीन आसतना आपल्या सिसांक सगळें फोडून सांगतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू 2 वोपारी घालता. आनी ह्यो 2 वोपारी ज्यो घालता आनी सांगता आपल्या शिसांक, म्हणटच लोकांक आनी शिसांक ह्यो वोपारी दिता तो. आनी देवाचें राज कशें आहा तें ही सजमणी दिवंक ही 2 वोपारी तो लोकांक सांगता. आनी भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसान जेन्ना आसा आमी जाणो की शेतकामती शेतान आपलें बीं रोवता. आनी बीं रोवल्या उपरांत तो जाणो की 4-5 म्हयन्यांनी ताका तें पीक मेवतलें म्हणून. तो आतां ह्या दिसांनी तें बीं रोवना जाल्यार ताका तो जाणो की ताका केन्नाच फळ मेळचें ना. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमचें काळीज देवान आमकां अशीं रोचल्यान की ताणें आमचें काळीज एका जमनी भाशेन केलां. आनी ताजें उतर जावन आसा एक बीं. आतां शेतकामती जेन्ना बीं शेतान घालता तो जाणो थोडीं बियां जीं आसात बरीं आसात, थोडीं बियां बरीं नात तीं, आनी देखून ताका सगळें पीक बरोबर मेवचें ना. पूण देवाचें उतर जावन आसा एक बीं जें केन्नाच पिड्यार जाल्लें ना, सदांच बरें आसता. पूण जाय आमकां आमची जमीन, आमच्या काळजाची जमीन बरी जावपाक तें बीं फळां दिवपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें वाचता, आयकता, ताचें नियाळ कोत्ता, हें उतर आमी दिसपट्ट्या जिविनांत पाळटा, तेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता आनी आमी आतां देवाचें फळ दिवपाक पावता. देवाचें फळ म्हणजे कितलें? पवित्र आत्म्याचें ओत्मीक फळ, मोगाचें, सोंसणीकायेचें, सगळें जें आमी समजता की जें बीं आमकां जाय, आमकां बीं घालता आमी आमच्या काळजांत, आमकां सगळें गिरेस्तकाय मेवतली, आमकां खूब पयशे मेवतले, वय सगळें बरें जातलें. पूण देव आमचें काळीज पळयता. आमचें काळीज ताजे भाशेन जावपाक गरज आमकां हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून आसून आनी तें बीं आमच्या काळजांत किल्लून तें आमकां ओत्मीक फळां आमच्या जिवितांत दिवपाक. भाव भयणीनो, आमी जाणो की शेतकामती जेन्ना हीं बियां शेतान रोवता ताका 2 दिसांनी वा एका सुमारान ताका तेजें पीक मेळना. ताका टायम लागता, ताका वेळ लागता. 3 म्हयने, 4 म्हयने, 5 म्हयने. आतां आमी आंब्याचें बीं घालीत जाल्यार आमकां 4 म्हयन्यांनी, एका वर्सान, 2 वर्सांनी आंबे मेळनात. ताका वेळ लागता. थोड्या आंब्यांक आतां 5-6 वर्सां लागता. आनी आमचीं जीं पुर्वजांनी आमचीं आंब्याचीं झाडां घातलीं ताका कितलो वेळ लागलो काय, ताका दिसता 10-15 वर्सां लागलीं काय. पूण
आतां आमी ताची फळां खातात कित्याक तें कोणें आमच्या पुर्वजांनी तें बीं घातलेलें म्हणून आनी आमी जाणो की जेन्ना बीं घालता आमी जमनीचेर ताका वेळ लागता पूण जेन्ना तें बीं जमनीर आसता तेन्ना तें आपुणूच वयर सरता आनी आमकां एका दिसा ताची फळां मेळटा तेच भाशेन भाव भयणीनो हें देवाचें उतर जें आमी आमच्या काळजान रिगून दवरता तें एका दिसांनी 2 दिसांनी एका सुमारान एका म्हयन्यान तें आमकां फळ दिवचें ना तें ओतमीक फळां जीं आमी दिता मोगाचीं सोंसणीकायेचीं पासियेंस सगळें बरें जें आमी आमच्या जिवितान आमी भोगूंक जाय देवा भाशेन तीं फळां दिवपाक एका 2 दिसान जावचीं ना तें आमच्या आख्या जिवितान आमी दिसपट्ट्या जिवितान हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून तेन्नाच की आमी हें बरें फळ आमी दिवंक पावतले आनी बाबा भयणीनो गरज आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळोवपाक आमी जाणो की शेतकामती जेन्ना बीं घालता ताका बीं घालतकच फळ ताका 2 दिसांनी येना पयलें तें ल्हानतन सकयलथान वयर जाता ताच्या उपरांत आनीक व्हडलें जाता ताच्या उपरांत 3 4 5 6 म्हयन्यांनी हो आंब्याचें झाड थोड्या वर्सांनी आमकां तें फळ मेळटा तेच भाशेन हें जें बीं आमी देवाच्या उतराचें बीं आमी सद्दां आयकता जशें नियाळ कोत्ता आमी टीव्ही पळोवपाक आनी ह्याच्यो खबरो आयकोपाक न्यूज पेपर आयकोपाक ताची तिचोर आमकां कसली बियां मेवतली संवसाराची बियां बिरांताची आनी देखून भाव भयणीनो जीं बियां आमी आमच्या काळजान घालता तीं बियां एकदम गरजेचीं देवाच्या उतराचीं कित्याक जेन्ना आमी हाचें आयकोन ताचें आयकोन पेपराचेर कितें दिलां टीव्ही कितें म्हणटा वॉट्सॅप कितें म्हणटा फेसबूक कितें म्हणटा आतां ह्या दिसांनी खबरो आयकोंक जाय जाल्यार खूब खबरो आयकोंक मेवता आमकां आनी जेन्ना ह्यो खबरो ज्यो आमी आयकता देवाच्या उतराचेर आड येतात ही जी बियां आमी आमच्या काळजान घालता ती आमकां केन्नाच भावार्थाची फळां दिवची ना कित्याक ही जी बियां आमी घालता आमच्या काळजान ही भिरांतीची कित्याक जें घडटा आमी आयकता लोक मोत्ता हें जालां तें जालां ह्यो सगल्यो खबरो आमकां पेपराचेर टीव्हीचेर सगल्यो आयकोपाक मेवता पूण जेन्ना आमी ही बरी खबर आयकता हें शुवर्तमान आमी आयकता जेजूची बरी खबर आयकता हें उतर आयकोन आमी आमच्या काळजान ही देवाच्या उतराची बियां घालता तेन्नाच की आमी खरेंच ही बरी फळां ही ओत्मीक फळां आमी दिवपाक पावतले आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता तुमी खूब जाणां आयकतात म्हाका 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 हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी खूब जाणां जीं देवाचें उतर आयकतात हें उतर तुमी म्हाका सांगतात की तुमकां खरेंच मोळाचें जालां फळां दिता तुमकां सजमणी मेळ्ळ्या देवाच्या उतराची पूण आयज आमी मातशीं फुडें वचया हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया आतां आमी सोंसणीकायेन आमी तें फळ दिवया कित्याक केन्ना आमी कितें सजमता आमी आतां देवाचें उतर आयकता फाटले कितले म्हयने जाले आमी उतर आयकलां पूण आमचें कांयच फळां दिवपाचें काम जावंक ना पूण भाव भयणीनो मातशी पासियेंस घेयात मातशी सोंसणीकायेन रावात हें उतर घालात तुमच्या काळजान हें उतर सद्दां आर्गान दिवन तुमी तुमच्या काळजान तुमच्या तोंडांतल्यान हें देवाक आर्गान दिवत रावात कित्याक ही जीं फळां आमच्या जिवितान आमी दिवंक पावतले हांव ही जातलीं ओत्मीक फळां आनी जेन्ना ओत्मीक फळां दिता देवाचें सगळें बरें ह्या संवसारान आमकां दुडू आमच्या फामिलीन बेसांव आमच्या भुरग्यां भावांक बेसांव आमच्या सगळें जें आमी हात लायता ताका बेसांव येता कित्याक देवाचें उतर आमच्या काळजान आसा म्हणून आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ कोत्ता आमी फुडें सरोया फाटीं सरपाची गरज ना आमी फुडें सरोया देवाच्या उतरान हें देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितान पाडुया आनी खरेंच ही बरी खबर ही बरीं फळां आमी दिवन दुसऱ्यांक दाखोवया की खरेंच क्रिस्ताची भावार्थी मनशां आमी म्हणून आनी दुसऱ्यांक हो भावार्थ दिवन तांकां ह्या जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिवया तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक तुमकां तुमच्या फामिलीक आमच्या सोर्गींच्या बापाचो आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक तुमच्या आमच्या फामिलीक हांव आवडयतां